हॅलो नमस्कार आणि माय मोगाचो येवकार आमच्या आयचे हे कार्यावळीन कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा इशानो आयज म्हज्या सांगाताक आसा गोंयचो फांकीवंत नामनेवंत संगीतकार जायत्या तियात्रांनी ताणें संगीत वाजयलां जायतीं वर्सां सावन ते आतां मेरेन संगीत वाजयत आयला आनी जायते फावटी जेन्ना माचयेर वावुरपी माचये फाटल्यान वावुरपी असले कलाकार आसता तांची तोखणाय करूंक आमी विसरता आनी आयज ताची तोखणाय करूशी दिसता म्हज्या सांगाताक आसा आमचो बाब फ्रांसीस आझावेदो आनीक ताच्या सांगाताक आसा ताची एकलीच आपुरबायची दू हास्त्या तोंडाचे ल्हानविकायेन आनीक एक उमेदीचे मनीस म्हज्यान म्हणूंक शकता ते एक बरे कांतोरीस अँड व्हेरी टॅलेंटेड सेल्फ्रा आझावेदो प्लीज वेलकम द फादर अँड डॉटर डुओ सेल्फ्रा अँड फ्रांसीस कशें आसात आसा बरें एकदम गोट गुड फिट ऑलराइट ओके पुतूश म्हणटा तो तूंच पूण म्हजें नांव फ्रांसीस झेवियर आझावेदो पूण आपुरबायेन घरा कडेन पुतूश पुतूश म्हणलें म्हणटा लास्टाक लोकांच्या नदरेक मुखार पुतूशच उरलो ओके तेका लागून पुतूश पुतूश सो आयज हांव तुका कितें म्हणलो मारू फ्रांसीस म्हणो काय पुतूश म्हणो पुतूश म्हणूंक जाता तुवें कित्याक चडसो लोक म्हाका म्युजिकाचे हितून पुतूशच म्हणूंक वता ओके ऑलराइट पुतूश पुतूश सुरवातेक विचारचें म्हटल्यार तुजी सुरवात कशी जाली जावं तूं कितल्या वर्साचो आसलो तेन्ना जावन तूं म्युजीक वाजोवपाक तुवें सुरवात केली म्हजो पाय पयलो तियात्र वाजयतालो ड्रम आसतालो पाय म्हणटच तेज्या हितूनच म्हणलें जाता तेका पळोवन एक उमेद येता कशी न्हू कला अकॅडमीन बसून पायन खूब आदी तियात्र वाजलेले फर्स्ट प्रायज पासून पायकूच मेळलोलो आहा फॉर बँड आदी पयले कॉम्पिटिशन आसलें तेन्ना पायकूच मेळलोलो तो आझावेद म्हणून बँड चलयतालो तेज्या हितूनच तेका म्हजो मामा सगळे आमचे फॅमिलीन सगळेच म्युजिशियन तांकां पळोवन एक उमेद भोगताली म्हणजे लोक तांकां क्लॅप मारता कितें करता म्हणटच आमी ते जावचे वा म्हणून तांकां नोट्स दाखयताले कितें करताले न्हू तर त्या हितूनच तेंचे रोगतांतले म्हणल्या भशेन जाता न्हू कोण आदले आमचे पुर्वज वाजयताले ते येता न्हू तितून जावंक शकता घडी आमकां ती उमेद घेवन आमी तशेंच जालेले आहा ओके पूण जेन्ना तुका केन्ना चिंतलोलो आपूण म्युजिशियन जातलो म्हणजे सिन्स यू आर फ्रॉम म्युजिकल बॅकग्रावंड तुजी फॅमिली आखी म्युजिशियनाची तुवें चिंतलोलो आपूण म्युजिशियन जातलो चिंतूंक ना पळय ड्राम वाजतालो हे चिंतलेले ड्रामूय वाजता न्हू ट्राम्पेट वाजतालो आनी चिंतूंक नासले एक वेकन्सी आसली फायर डिपार्टमेंटान तेन्ना मायस्त्रो आमचो लेट म्हणले भशेन जुझे सांतान कोता तेणें सांगलें पायकी एक वेकन्सी आहा तुमच्या भुरग्यांक जाता जाल्यार तुमी थिंगा धाडा थिंगा म्हणटा त्या मिस्त्रीन आमकां थिंगा सिलेक्ट केलें आनी म्हाज्या तीन ट्रम्पेट दिली तेन्नासून ती प्रॅक्टीस करून करून मागीर हांव ट्रम्पेटर जालो ओके तूं सुरवातेकूच ट्रम्पेटूच वाजोवना ना पयलो हांव ड्राम वाजतालो ड्राम वाजयतालो ड्राम कुशी धरला ना दोनूय चालू आहा दोनूय चालू जेन्ना म्हाका एक चान्स पडटा ते प्रमाणे हांव ते वाजयता ओके फर्स्ट स्टेप ते खूंय मारलो जावं खंयच्या पालकार जावं खंयसर पयलो सोकोते सांताक्रूज सो पाय वाजोवपाचो आसलो पाय कित्याक कारणां लागून पाय मातसो दुयेंत जालो म्हणून पायन सांगलें मागीर सोकोर चेड्याक धाडटा पळय तो कितें करता जाता ते कडेन जाल्यार आपूण डायरेक्ट वाजयता मागीर म्हणून आमी तें प्रॅक्टीस केलें तेन्ना सोकोर म्हणलो वाजताय तूं पुतूश बरो म्हणलो पांय जालें मागीर पांयन जालें ताका कितें करूं आपूण येवं ताका धरून ना त्या पुतूशाचो आसूं ती पूण तेन्ना सावन मागीर हांव भितरीन मिस्त्री आहा न्हू तेज्या बरोबर सदांच एक तियात्राचेर ड्रामाचेर उरलो मागीर स्लोली मागीर ते कितें तरी केन्नाय कोण पावना जाल्यार मातशें तूं ट्रम्पेटी घेवन रे कर प्रॅक्टीस यो आमच्या बरोबर म्हणजे तेन्ना मागीर ट्रम्पेट जाली स्टार्ट मागीर ओके ऑलरायट बरें आसा पूण पुतूश म्हाका एक सांग भुरगेपण तुमचें कशें आसलें जावं जायते भाव तुमी म्हणटच आनी चडशे तुमी म्युजिशियन्स सो डबे बा धाडटा कितें कशें आहलें ना ते तालयो बा कितें घालताले बोडयांक कितें घालताले आनी आमची एक धाकटी घराचे मदें एक पॉयंट आसली तितून बसताले आमी कर्टन्स घालताले तियात कशें करताले तितून तालयो ते अंडयांचेर घालता पळय तेजेर आमी बोडयो मारता कितें अशें ते स्टार्ट करताले पयलीं नको आमी ते डब्या बा घेवन स्टार्ट करताले पूण आमी नको आहले तेंकां पळोवन आमी करताले कशें ती उमेद हय तितूंतल्यान म्युजिशियन जालें ओके ऑलरायट ओके केन्ना तुवें पयलें तुज्या भुरग्याक जेन्ना तुजे भुरगे जावं कांतार करपाक दिसलें केन्ना तुका दिसलें केन्ना आयडेंटिफाय केलें तुवें तेजो टॅलंट पळय केन्नाय म्युजीक रेडियाचेर आमी आयकता न्हू तेन्ना
मग तेन्ना ते लायक हालता वो आत मारता आपल्या जो आपण जे दिसता हे कितें तेका फील आहा गो हेजो कांताराचो हांव पासून तेका म्हणटालो कितें चडशें तूं नाका तियात्राक अशें म्हणटालें पण तेजे मामीनूच म्हणले भाशेन कितें केलें ना दुसरी पासून चुकता कित्याक धाडिना तेका वचोन तेका हांवें म्हणलें ओके चल तुमी म्हणटा जाल्यार वचोन म्हाका कितें तें चुकलें जाल्यार म्हाका कितें म्हाज्या लोकांच्या नदरे मुखार म्हाका फुडेंपण कळ्ळें तें कितें व्हडलें पासून चुकता व्हडलें कितें आसता तें मिस्टेक जाता लोकां कडेन बट तेजे मामीनूच तेका फोर्स केलो तूं वच तूं फुडें आमी तुमी वयतलो वचा कांय प्रॉब्लम ओके वॉट केन्ना तें आतां खंयच्या टायमार कितले एजीचेर आसलें ना पयलींच ते सिरियलाचेर तियात्रांत धाकटोच तेका रोल दिलोलो कला अकॅडमींत ओ ते रोल गेलो पयलें एक्टींग इन द सेन्स इट वॉज स्मॉल रोल लायक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन खंय आसलेलें एंड as in Cyril uncle's daughter was my friend from Red Rosary. I studied in Red Rosary. So the friendship alli koi. So then after that I was comfortable being along with them and also. So ek daktulo role dilolo where I'm there in the birthday party scene. So poili माझी acting आणि कांतार म्हणिंग on stage on Konkani stage म्हणल्यार I don't remember the year but I had sang for the feast of Saint Anthony. Miramar meaning Numshin म्हणटा थिंगा in between of Karanjale and Miramar. So थिंगा एक म्युजिकल शो पावसाचे हेजेर पावसाच्या तेंपार म्हणून एक कांतार म्हणलेलें. So that was composed by Friz Love. So तेन्ना ते एक CD येयलेली तेजी. So from that ते icon ते मोतीन बसलेलें. So that was my first song that I remember sang. it? Yeah. Till now? Yeah. Sing it. आयली रे पावसाची कुंपा आयली खुशाल रे सोगलीं खुशाल जाली गोरमेन रे सोसून काडली गोरमी पोयल्या पावसाक सोगली पायरे उन्नावची सोगली नाचुया पावसान भिजोन गितां गावुया भुरगे पडते आमचे आमी परतून जिवुया कागदाची व्हडी करून उदकांत सोडुया भुरग्या पोडाच्यो मस्त्यो करुया वाव आणि माझे सूर ताळ बा डॅडी सारखो हाटीक राव लागला आसतलो हे म्हणला हे म्हणो इज इट दॅट वॉज देअर ओनली बिकॉज इट वॉज माय फर्स्ट टाइम माझ्या ऑन चड डाडा भिलोलो आसलो लायक चुकतेले सोंपतेले वर्डिंग चुकले कितें लिरिक्स ते चुकले जाल्यार रिदम चुकले सो एक्चुअली डाडान म्हाका पयलें घालूंक ना इज बिकॉज ऑफ दीस रिजन आनी मामा वॉज लायक यू नो तेजे वांगडा धाकटी भुरगीं कितलें एक्टींग कोत्ता कांतार कोत्ता तूं तेका कितें या आय हॅव अ सपोर्ट लायक फ्रॉम फर्स्ट सो ती म्हणोंक लागली यू गो फॉरवर्ड वॉट इज दे काय म्हणोंक लागली डाडा हें कोन्न जाल्यार कितें हा यू गो म्हणोंक लागली सो थिंगासून डाडा ऑल्सो रियलायज दॅट आहा फ्रॉम देन इट स्टार्टेड देन फ्रॉम देन इट स्टार्टेड हू वॉज युअर रोल मॉडेल डिड यू तुवें केन्ना चिंतलेलें जावं तुवें कोणा पळयलां की आपूण तेजे भशेन जावपाक जाय सदांच एक हें आसलेलें म्हणजे आय ऑलवेज लुक्ड अप टुवर्ड्स मॅम सोनिया सिरसर सदांच बिकॉज हर वॉयस मॉड्युलेशन जावं द वे हाव शी सिंग्स स्ट्रॉंग वॉयस सो म्हाका सदांच ती लायक जाताली इवन obviously other artists I like but तेचो voice like you get that goosebumps म्हणटा पळय तो हे so I've always kept her as a role model. But was it something like तू आपूण तियात्रीस जातेलें म्हणाले did you start following your father's footsteps like तियात्रीस in the sense तितलें हें नासलें but डाडाच्या बरोबर वयतालें तियात्र पळोवलें whenever तो तियात्र वाजोवपाक वयतालो तेच्या बरोबर आमी वयतालींच लायक एटलीस्ट वन शो पळोवपाक तरी वयतालीं सो तांकां पळोवन मातशी उमेद येताली म्हणपाक पूण स्कुलान बा म्हणटाली दॅट वॉज लायक इन इंग्लीश पूण कोंकणीन म्हणल्यार मातशें डिफरंट फिलींग कहें तें सो देन लेटर ऑन स्लोली जालें इनटू द सीन्स येवपाक लागलें चालूच आहा आनी चालूच आहा सो तूं हाचे वयर आतां तूं कितें म्हणो सोदता आतां खूंय पावलां तें सद्या पळय कितें जालें ते जोकी आमचो मिर्शेचो जोकी डायस तो कॉम्पिटिशन तियात्र घालता न्हू म्हणटा तो म्हणलो चल बायक एक बरोबर ओपनिंगाक ताका एक चान्स दिता आपूण ओ रोलूय करपाक एक ताका लास्ट इयर ताणें चान्स दिलोलो हांवें म्हणलें तो ते कोत्ता ताका खुशी आहा ताका करून दी कांय प्रॉब्लम ओके सो आतां नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सद्या कांय ना रायट ओके पुतूश जेन्ना तूं भायल्या देशांत वयता गेला आसतलो दुबय ओके कसो पळयता लोक जावं रिस्पॉन्स कसो आसता रिस्पॉन्स म्हणजे आमचोच लोक तो न्हू खंयच्या आमी गांवांत गेले जाल्यार एक कोंकणी उलोवपी वो कितें आहा पळय ते आनी तो आमचोच लोक आमकां एप्रिशिएट करता थिंगा गेल्या उपरांत
आनी तांकां जाय कोंकणी जाय तांकां हांव डान्साकूय केलोले जॉनी म्हणटा तेजे जॉनी बी गूड आमच्या हातून तेजे तेणें म्हाका येलो एका येलोलो डान्साक येलोलो सो तिका पळय जाल्यार सगळेच आमचे हालो करता सगळे म्हणजे बरें दिसता आमी गोंयानूच आहा दिसता पळोवपाक गेल्यार ते ओके पुतूश जायते फावटी वाजयता तेन्ना आमचे जावं सिंगर्सां कडेन एक फावटी न्यू कमर्स आसा तेंकडे मिस्टेक्स बा जाता जावं पीच वायज बा पूण तूं गोडे केन्ना जालें आसतलो सो तूं कशें हँडल करता बिकॉज यू हॅव टू लीड द अदर पीपल सो तूं कशें हँडल करता तुजी केन्नाय मिस्टेक जाली जाल्यार मिस्टेक जाल्यार म्हणटा तशें सोडूंक जायना न्हू So, गोंयांत तरी कितें कवर अप करपाक जाय पूण एक मिस्टेक म्हणजे कितें आमचो बीट चलता मेट्रोनोम म्हणल्या भशेन बीट चलता तो ते मिस करून उपकारना चुकलो पासून जाल्यार तें जाम मारून ते फुडें वचूंक जाय पूण कंटिन्यू दवरूंक जाय ते भशेन चालू दवरूंक जाय ते आदल्या बिडाक तो रावलो सगळेंच पत्तें जाता मागीर जाल्यार ओके ब्रास बँडाचो दर्जो जावं लेवल खंय पावला तुका दिसता आतां नदर मारल्या सांगचें म्हणल्यार आतांचे तेंपार तूं जाणाय जॉबाचें प्रॉब्लम आसता पूण भुरगीं तर आतां सगळीं जावं तरणाटी आमची तर बरें म्युजीक शिकत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्यान तरी तांकां एक चलोंक शकता आपलें पूण फुली रिलाय ऑन हेजेर रावंक जायना म्हणजे एक जॉब दवरूंक जाय पार्ट टायम तुज्यान मरोन ना तें जालें जाल्यार लोक आमचे भुरगे आमच्या हिंगा सोसान दुबय वाजोवपाक गेलेले शारजा बँडाक गेलेले म्हजो भावूय आहा धाकटो भाव थिंगसर म्हणटच हिंगा ते शिकलेले म्हणून कशें वचोंक ना एज अ म्युजिशियन म्युजीक शिकलेले म्हणून हिंगा एक चान्स पडला थिंगसर आनी चलता आपलें काम चलता आमचे परस सुबेज जोडटा म्हणून जाता म्युजिशियन पुतूश म्हाका एक विचार दिसता तुका खंय जावं कसले ओकेजनाक तूं वाजता सांगूंक जायना भाशेन म्हणले भाशेन जाल्यारूय हा आनी मेल्यारूय दिसता जाल्यारूय हा मेल्यारूय बर्थडे पार्टी हॉटेल हय सगळे सगळे सांगचें म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचे व्हडले व्हडले शो आसता जावं इफी आसता जावं कितें फूड फेस्टिवल समज फर्स्ट स्टार्टर फ्रायडे येता कितें येता कार्निवल आसा सगळे जाग्यार हांव हय म्हाजे ते मनीस आहा कोण जावं कॉन्टेक्ट आहा म्हाका कडेन ते जाणा हांव कितें करता तें आपल्याक सांगल्या बरोबर हांव तेज्या करून मागीर तिका सुबेज बरें करून दाखयतलो तिका खबर म्हाजें तिका ट्रस्ट आहा हाव डू यू मॅनेज कित्याक तूं कामाकूय वयता हय म्हाजें तें केन्नाय पार्ट टायम म्हाजें ऑफ हा तेन्नाच करपाचें नाजाल्यार कितें लीव घालचें पडटा जाल्यार न्हू त्या समज त्या ड्युटी आहा म्हाजी जाल्यार आनी आतां तरी म्हाका तियात्राक वचूंक जायना कित्याक प्रोमोट जाल्लो आहा सब ऑफिसर जाल्लो आहा आनी तो म्हाका नायट पडटा म्हणजे म्हज्यान आतां गाडयेर वयचो पडटा जावं एक्सिडेंट केस ड्रावनींग कसलीय केस जावं ती उजो पेटलो कितें म्हाका वयचो पडटा तर आतां तें तियात्रां सोडून दिलेलें आहा म्हणजे हे रावंडाच्या तियात्राक म्हाका वचूंक मेळना कित्याक सेम टायम म्हाजी ड्युटी आहा आनी समज तियात्र आहा जाल्यार तूं जाणा ती सदांच आसताच ते म्हाका ते सोडचें पडला आतां गांवचे केन्ना कितें आहलें म्युजिकल शो कितें आहलें ते केन्नाय चुकोन कशें न्हू ते वाजयता ऑलरायट ओके सेल्फ्रा तूं कितले म्युजीक जावं इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाक जाणा सिन्स युअर फादर इज अ म्युजिशियन पयलेसून म्हणल्यार म्हाका ड्राम वाजोवपाची उमेद आहली बिकॉज आय टू सी डाडा प्लेइंग द ड्राम्स पूण अनफॉर्च्युनेटली म्हाका वेन आय वॉज अ किड वाजोवंक जावंक ना कित्याक वी टू स्टे इन द क्वॉर्टर्स सो तो आवाज जाता म्हणून डाडा अलाव कोन्न नासलो सो मामा बा म्हणूंक लागली तूं कीबोर्ड शीक मामा नोज द कीबोर्ड शी प्लेज द कीबोर्ड सो मामा म्हणूंक लागली तूं कीबोर्ड शीक म्हणूंक लागलें मागीर आय डीड माय सोल्फेज थियरी इन काला अकॅडमी प्लस आय लर्न द कीबोर्ड मागीर आमचें घर जालें वी हॅव आवर ओन हावज नाव सो ड्रम स्टार्ट जालो मागीर थिंगासोरसून ड्रम स्टार्ट जालो देन आय टू सी डाडा प्लेइंग द जांबे सो जांबे मागीर स्लोली तेकाय उमेद येयली started playing that मागीर रिसेंटली उमेद येयली टू प्ले द कहोन डाडान तोय घेवन दिलो आतां तें कोत्ता आतां सर कारण ट्रम्पेट कितले आहा मार फूंक कितले ट्रम्पेट आनी ती मिनी ट्रम्पेट हा 8 ट्रम्पेट आहा पडे आनी ती पॉकेट ट्रम्पेट म्हणल्यार म्हाका सगळेच तेका लागून चड वता काय सांगलें पळय लोकां कडेन आसना पूण आमच्या घरान आहा मार फूंक शिंक कित्याक आतां चेडो वचूं शकता पूण ट्रम्पेट सगळें शिंकता आतां म्हणजे व्हरोंक जाय फुडें चलोवंक जाय आमचें आदले कल्चर चलोवपाक जाय यू हॅव सपोर्ट आहा तुका सपोर्ट आहा ओके ऑलरायट कितले चॅलेंजीस तुवें फेस केल्या कित्याक हांव जाणा जेन्ना एक यू नो बर्डिंग तियात्रीस्ट जेन्ना जाता तेन्ना वयर सोदता तेन्ना जायते डिफिकल्टी आसता तुवें केन्ना फेस केल्या फेस केल्या म्हणटा न्हू इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी सो फेस केल्या खूब क्रिटिसिजम लायक थोडी जाणां म्हणोंक लागली लायक यू नो वॉयस meaning my voice is like you know a bit more on an English style कही सो लोक म्हणोंक लागलो ती इंग्लिश स्टायल कोंकणीतून चलोना थोडी जाणां लायक तोही क्रिटिसायज करूंक लागली बट सम पीपल ऑल्सो एक्सेप्टेड दॅट कित्याक या सो देन लेटर ऑन लोक कितें करूंक लागलो लायक सम ऑफ देम दे लायक दॅट इंग्लिश वे ऑफ मी सिंगींग थोड्यान देन आफ्टरवर्ड्स आय ट्राय टू पूट माय यू नो
कोंकणी आनीक शिकोवप पयलीं लायक जायनासली कोंकणीन उलोवपाक फकत इंग्लीश उलयताले लायक बिकॉज घरा कडेन चडशी आमी इंग्लीश उलयता सो तेका लागून आय फील मोर कम्फर्टेबल इन स्पिकींग इन इंग्लीश पूण स्लोली कोंकणी ट्राय करून आतां आय सिंग मोर इन कोंकणी एंड आय प्रिफर सिंगींग इन कोंकणी नाव rather than English. Okay, but you have that voice. You can sing any language. Yeah, I can sing in any language. All right, let's do a father-daughter performance. Yes. Ready? Okay. तुझे मेता सोपनेता बागा नासतना उठता आणि नेकेत्र पुजायता मोगा नासतना ओशेच कोट्टा दिसता ते तोशे नासता ओ खेळ नको जावन जायते पोसता Anik ek maisa tambourine add zale. Instrument. All right. Now it's time to play rapid fire round. Are you ready? Putush azana to masa nervous zala. Ready? Okay. So rapid fire round with Putush. Fast answer दिवचो पडटलो. जेन्ना तूं आपण बापूय जावपाचो आसा म्हूण गोमोन आयलें तेन्ना तुका कशें दिसलें? चड खुशी जालो. आपण बापूय जाल्ल्यान तुका अशें तुजो कसलो गूण चड आवडटा? What do you like? पूण म्हणजे तेका गायड करपाक तशें गायड करपाक. ओके. तूं तुजे धुवेक फुडाराक कितें आवडटा? बरो हें सायड म्हणटा. ओके. तुजी तूं जल्मतोच तुजी पयली नदर ताचेर पडटोच तुका कशें दिसलें? सांगचें म्हणल्यार न्हू धाकट्या तेन्ना सारकी बुडकुलो कहो सारको बुडकुलो धाकट्या तेन्ना चड खुशी जाला पळोवन तेका सारकी. रायट. ओके. तुका अशें कितें सुचता की तूं तुजे धुवेक ह्या वेळार सद्याक सांगोन दिसता आतां? तेणें आतां ग्रॅज्युएशन पास जालां. तूं वच फुडें जाता तितलें तुका शिंक आमकोण जाता थंय तुका. रायट. गूड. ओके. पुतुशाच्यो 3 वस्तू ज्यो लोकांक कांयच खबर ना. कांयच खबर ना म्हणजे हांव पळय एक म्हाजें हांव केन्ना खंय वयता तो पत्तो खंयच्या जाग्यार येतलो केन्नाच कोणाकूच खबर आसना. ओके. दुसरें I can say? Say. What is that? He's a very good cook. Cook. And तिसरें म्हाका राग येता चड आनी म्हाजी आस्कुटे वयर सोदता. ही लोकांक खबर ना. ओके. तुजो सामको वर्स्ट हेअर कट कसलो आनी कसो दिसता? म्हाज्या हेअर कटाचें कांयच ना. हांव एक फावट म्हाज्या बाबराच्या फुड्यान बोल्लो तो म्हाका जाता तो मारपाक म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. ओके. तुजी एक पाडी संवय कसली? नाक्षो काडटा. ओके. तुजे बायलेक तूं मोगान कितें म्हूण उलो कोत्ता? नानू. वाव. तुजें नांव सेलिना. ओके. तूं तुजे धुवेक ल्हानपणाच्यान कितें उलो कोत्तालो? बाबा. खंयच्या वा कोणाच्या कांताराक संगीत बरोवंक तुका एकदम कठीण लागता? चडशें. लागता कोणाचें कठीण? कठीण न्हू तें फरें म्हणल्यार पूण केन्ना एक मायनर आसलें जाल्यार केन्ना डिफिकल्ट आसता. ओके. भुरग्यापणाली तुजी एक मेमरी कहली आसा? पांयचो मार पडलो म्हाका एक फावट. ओय विसरचा ना केन्ना? हय ते इस्कॉलान मस्ती केल्या म्हणून पांयन म्हाका बरोच मारलेलो. ओके. तूं बेकार आसता तेन्ना तूं कितें कोत्ता? म्हज्या फॅमिली सांगात आसता. ओके. आनी कावडो बर्ड सुकणी? ती म्हाजी तुमचो फॅन सारको? म्हाजो पेट. ऑलराइट. वेल प्लेड पुतुश. वी आर मूविंग ऑन टू सेल्फ्रा नाउ. आर यू रेडी? थँक यू. Kind of. Okay. Describe your relationship with your father. Loving, caring. Okay. How much time did your father spend with you?
Poilo master less because of drama and all that, but now a lot. Okay. Now a lot. Okay. What did your father teach you about your life? To always to always stay determined to what you've told. Like if you've given your word to somebody, always stay determined. Like तुवें तो एकले मुझे वो तो दिला. Okay. जाले केन्ना ते मोडूंग. Right. शेकोना तो. Describe how you are looking like your father. People say I look like my father. Like सगळे facial looks तेजे भाषेन म्हणटा. Okay. Your relationship with your mother? Same as Dada, because I'm the only daughter. So What the is relationship your the fondest memory of your mother? same. Of Mama? Because she supported me to come on company stage. Who's your favorite drummer? Favorite drama Dada? Okay. What vehicle you like to travel when you come to Panjim? Gadi, car. Okay. तू या संवसारांत आपूण चड ग्रेटफुल कोणाक म्हणटा? To both Mama and Dada. Technology आमकां बरी ओ वायट? It depends on how you use it. Okay. What comes to your mind when you think about growing up in your own hometown? You get more love and care, and you be in your own comfort zone. Like तू भायर वचो जाल्यार तुका struggle मातसो करचो पडटा. Alright, okay. कोणाचें एक funny impression कर. Expression or somebody. Dadaचे सगळे राग येता तेन्ना हो करता. ती एक बरी एक Alright, okay, alright. Well played, Selfra. Marisa बरी शिकवून येयली ना तुम्ही. Not really. Brushed up जावन येयलेली. Last moment. Alright, okay. Now we are moving on with our final round. That is called Read My Lips. Okay. Haunt मजे आवाज. Okay, ready? Okay. Alright, Read My Lips with आमचो बाप पुतुश आणि Selfra तयार आसा? होय. Rules are simple. Headphones घालपाचे, loud music play जातले. So your partner has to guess. Like तुवें जर तर headphone घायला जाल्यार ते तुका एक word सांगतले. You'll have to read her lips. Ready? 30 seconds you'll get. Sure. Okay. Who's going first? No cheating. नुस्ते. Zuze. नुस्ते. नुस्ते. Tu Can I do the act? Yeah, do it. नुस्ते उजराय. नुस्ते. drive. You drive. 30 seconds you'll have. नुस्ते. नुस्ते. Nuste. हाँ. Nuste. उजराय. Uzrai. Yes. Okay, alright. Okay. Alright, your turn. Read. Read. Ready? Your time starts now. मॉलोब. दोवे. आसा. Yes. ये बांध शॉटाने झाले मेरे हल्के. I always guess his lip sync actually. Okay, you're used to it. Alright, okay. Alright, second one. That's it. Alright. First read. Good matta. Ready? Okay. And your time starts now. Good. You have to be soft. Okay, sorry. Soft. Good. Matta. Matta. That is right. Good. Okot matta. Good. Godgoda matta. Same thing it is. God matta. म्हणले. Ready? Read it. Ready? Your time starts now. Drum. Doom. Say. Doom आवाज. Drum. Doom आवाज. कोता. Yes. Doom like this. Doop. I can't hear. Alright, okay. Ready?
हांव उठ्ठा. Right? Okay. Right. Okay. Your time starts now. हांव उठ्ठा. हांव उठ्ठा. हांव उठ्ठा. Yes. Last सारखे मिळवले तुका. All right, take it off. हांवें पळयलें. हो पेपर वाचला चिठी पडल्या म्हाका तिका. असं एक पॉइंट दिला तुका. चिटिंग केला तुवें. Last one, huh? Okay. Ready? Ready? Your time starts now. हांव मू हांव पुतुश. Putush. All right. Okay, well played, Selfra. All right. Read my lips बरे असले. कोणे चिटिंग केला? ना. चिटिंग करून ना. All right. Okay, well played, yeah, both of you. आणि हे प्रुडंट मीडियाच्या नावान एक ल्हानशी भेट तुमकां दोगांयकूय. देव बरें करूं. चिटिंग करूंक ना. देव बरें करूं. Yes. आणि सेल्फ्रा, Yeah. बिफोर वी लीव, आदिवस म्हणच्या पयलीं, सेल्फ्रा म्हणल्यार कितें? Selfra meaning it's a very unique thing. की मामा and dada आपणाची नांवां join केल्या. So mama's name is Selina and dada's name is Francis. So First three letters. CEL, the first three letters, CEL comes from mama and FRA comes from dada. Joined together is Selfra. मामा दाडा हा तुझ्या होय. ओके, ऑलराइट. आणि तुझी सुकणी जनावरां तुजें नातें, हय. व्हॉट इज इट? कावडो उलयता? कावडो उलयता, मामा मामा म्हणटा, मागीर विसल घालता, सारकें मनशा भशेन विसल घालता. वाव. आनी एक मारू म्हणटा. त्या बायल म्हाजें कितें करतालें, कितें उडयलें जाल्यार तेका मारू म्हणटाली. आतां तो बायलेक फुड्यान गेले जाल्यार बायलेक आपूण मारू म्हणटा तेका. आनी विसल मामा हे मामा म्हणटा बायलेक न्हू. म्हणटच तो मामा मामा सोदता तेका. आमी घरान ना जाल्यार शेजारी म्हणटालो, तूं चेडूं आदी धाकटें आहा तेन्ना तूं कितें गो बायल चेडवाक सोडून भायर गेला, बायल मामा उलो करताली, चेडूं तुका उलो करताली, मामा मामा. आख्खेर दीस भर तो मामा मामा तेका सोदता तेका. वाव. पण कोणाक दिसचा ना, हांव स्वता सांगता म्हणून, कित्याक कावडो उलयता. ऑलराइट. ओके. थँक्यू सो मच. तुमचो मोलादीक वेळ तुम्ही काढून हांगासर आयली आणि आमकां एक संदी दिली तुमची एक मुलाखत घेवंक म्हूण. कालजंतान देव बरें करूं. तशेंच तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅनडा.